दृष्टी लायफ सेव्हिंगाचो कॉन्ट्राक्ट सोंपल्या उपरांत दृश्टीन कोयर उखलूंक न्हयकार दिल्ल्यान गोंयच्या पर्यटन खात्याचो कारभार एक्सपोज जालो। दर्या देगांचेर 4 दीस कोयराच्यो राशी पडल्या उपरांत बोवाळ जातकीच खात्याक जाग आयली आनी पर्यायी वेवस्था म्हूण 100 कामगारांक कामाक लायले। मात हे कामगार कोयर एकठांय करून पोतयांनी भरतात नाजाल्यार एकठांय दवरता। कोयर उखलपाक गाडयांची वेवस्थाच ना। हो कळंगूटचो दर्या देगावेलो कोयर उखलून पोतयांनी भरला, मात हो कोयर व्हरूंक गाडयेची वेवस्थाच नाशिल्ल्यान कोयर थंयच कुसता। पर्यटकांच्या जे काही समस्या आहेत अशा बारीक छोट्या मोठ्या ह्याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे। आम्ही तिकडं आमच्या म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये गेले की असं सांगणार की बाबा इथं खूप कचरा होता असं जरा नाही का आमच्या इथल्या लोकांना। Yeah, this is really saddest thing of my tour. Many people are here to have a amazing experience, a wonderful experience. So this is, I think, a ripple in our experience probably. लोगों को आते ही पहले गार्बेज देखने को मिलेगा तो अच्छा नहीं रहेगा। नहीं, गार्बेज नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ लोग आते जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। गोंयान ओल्ड बीच क्लिनिंग टेंडर सोंपलेलो आनी गव्हर्मेंटान अजून तो रिन्यू करूंक ना, म्हणून आमकां सगळ्या ट्युरिस्ट प्लेसींचेर बिचांचेर आमकां गार्बेज भरलेले दिसता। तांकां सद्या टेम्पररी गव्हर्मेंटान राज फॅसिलिटी म्हणून तांकां दिल्लो आसा टेंडर, जे गार्बेज क्लीन करून थंयच्या थंय बॅग भरून दवरता, पण तांचे कडेन अजून ती गार्बेज व्हरपा खातीर कांय फॅसिलिटी ना। दक्षिण गोंयच्या दर्या देगांचेर तर सामकीच बाबत वेवस्था। कोयराच्यो राशी पडल्यात, उदकांत बियरीच्यो, मिनरल वॉटराच्यो, कोल्ड्रिंकाच्यो बाटल्यो पडल्यात, ह्या दर्या देगांक वाली ना। इतले बॅड सिट्युएशन जालो हा, इतली गार्बेज जालो हा, पूण हेजे कोण लक्ष घेयना। ट्युरिझम मिनिस्टर येयलो, एक ट्युरिझम मिनिस्टरान एक फातर थिंग गायलो जालें, आनी तेच्या पयलीं थिंग आनी एक फातर गायलो, तिसरो फातर थिंग गायलो। डेव्हलपमेंटान म्हणटा तें कांय ना। चड बॉटल सगळी आतां वयता थिंगा हेजे बॉटल पडलो हाय, सारके बियराचे बॉटल आनी कसले बॉटल पडलो। दुसरें कितें जालो हा, ह्यो कोण आतां हे ट्युरिस्ट येताय सुशेगाद ते गॅसी सिलिंडर घेवन ते बिचाचेर वयताय। आमी सांगो जाल्यार कोणाक ना, आनी कोणाक हिंग ना, पुलीस एक कोण विचारता ना हिंगा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।